जावच्या विशयांत विशय आमी घेतला आनी पवित्र स्नान मेळिल्ले आम्हा सर्वांक पवित्र सभेंत ती थोडे मिसांव याजकपणाचें प्रवादपणाचें आनी रायाळपणाचें मिसांव लाभलां देखून आमी क्रिस्तांवांनी एक मिसांव जावंक आसा आनी एक क्रिस्त जावंक आसा म्हणून पापा आमकां उलो दिता आमच्या दिसपडते जिणयेंत आमी करच्या सर वावरां मुखांत्र सोम्याक आमी परगट करता सांजुजे वास ताच्या दिसपडते जिणयेंत उतरान आनी करण्यांत एक मिसांव जावन जियेलो देखून सांजुजे वासाचे जिणये मुखांत्र आनी आज आमी आयकोनच्या देवाच्या उतराच्या आदाराचेर खरें उर्बेस्त मिशनरी आमच्या इतल्याक आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत आनी आमच्या वावराच्या जाग्यार जावच्याक कुरपा ह्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया फाटल्या सगळ्या वर्सांत आमकां सर्वेस्परा देवान बेसांवां दिल्यान सांजुजे वास बापान आमच्या कुटुंबा खातीर विनंती केल्या देखून ह्या मिसा वेळार आमी अर्गां दिवया हर एक घडये हर एक चिंतनान आनी शब्दान देवाची स्तुती आमी करया आनी अशें भक्तीपणान भावार्थान आनी बरवशान हें अर्गां बलिदान आमी आज भेटोवया परत हांव उडासा करतां इगर्च्या वाठारांत आसल्यांनी सकाळांनी भितर येवचें पाटी आसल्यांनी हांगासर खंय मुखार बसका खाली आसात ते पळोवन बसचें आनी चड जाल्या उपरांत भायरी बसका थंयसर आसात हर एक घडये आल्तार दिसचें बरी ह्या टीव्ही स्क्रीन आसात थंयसर तुमी बसचें आनी भक्तीपणान मीस भेटोवचें तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी दामपिया आमचे हात सोडया आनी आमकांच सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आनी मौनपणी आतां एक घडीभर करसून उपरांत एक मागणें हांव म्हणटा तयार रावचें ह्या मागण्यांत आमी भागीदार जावचें मस्त तेसांव आमी घेवन आयल्या अर्गांची आनी विनवणेची ती सांजुजे वास बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक ह्या आल्तारीर समर्पण दिवया आनी आमच्या दियेसीजे खातीर आमी मागया हे मागणें आमी करया पवित्र आत्म्याचो आदार आमचेर आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोण ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोण ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोण ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुका जावं आराधन आनी स्तुती हे मीस भेटोवच्याक आमकांच तुज्या हाती आमी समर्पण दिता आमकां पवित्र कर तुजी उतरां आमच्या तोंडान घाल वाचपां परगट करतल्यांचेर गायन करतल्यांचेर आनी विशेश करून मीस भेटोवच्या गवळी बापाचेर आनी आमच्या याजकांचेर तुजी विशेश पवित्र आत्म्याची सखत दी आनी हांगासर एक आसर हें कर Believe
मंदिरात तुझ्या सोम्यामी भेटूच्या बलिदान कुठला स्पिरितान बरो मोगा मायका सत्संग आयल्या मागून वरदान कुठला स्पिरितान बरो मोगा मायका सत्संग आयल्या मागून वरदान कुठला स्पिरितान बरो मोगा मायका सत्संग आयल्या मागून वरदान कुठला स्पिरितान बरो मोगा मायका सत्संग आयल्या मागून वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सान जुजे वास ह्या पुनशताचे वार्षिक परब आचरण करच्या ह्या वक्ता मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक तुमी हांगासर हजर आसात. जुजे वासाच्या नांवान सोम्याच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. तुमी हांगासर आयल्यात आमच्या दियेसीसच्या विविध फिरगजत जावन आनी थोडे भायल्या दियेसीस जावनय जावंक पुरो जुजे वासाक मान करूं, देवाक अर्गान दिवंक, कित्याक देवान जुजे वासाक हांगासर धाडुल्लो, देखून त्या पासून देवाक आमी अर्गान दिवया, जुजे वासाक मान करया आनी जुजे वासा कडेन आमच्यो गरजो सांगून आमकां ताणें उपकार केल्ल्याक ताका अर्गान दिवंक आनीक आमकां गरजो आमच्यो आसात ताणें उपकार करी जाय म्हूण ताचे कडेन मागोवंक आमी हांगासर आयल्या खंडीत. हें आमी करता तें आमकां गरज आसा, पूण आमी फाटीं येतना जुजे वासा तावन संदेश आमी कितें घेवचो, कितें आमी व्हरून वयचें, आनी तें भोव चड गरजेचें. जुजे वास एक उर्बेस्त मिशनरी जावंक आमकां प्रेरण जावन आसा, आमकां उलो दिता म्हणलो तो विशय, आनी आमी फाटीं येता आसतना त्या विशया प्रमाणे आमकां ताचे तावन तें प्रेरण मेळोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरेन मागया. आनी हे मिसाचें बलिदान भावां भयणीनो व्हडा उर्बेन आमी भेटोवया. तुमच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां, तुमच्या खातीर हांव मागतां, तुमचें देसांवां सर्व देवाक हांव भेटयतां. तोच सरेस्पो देव आमचो बाप सांजुजे वासाच्या मजतीन आमकां कितें गरज आसा तें आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया. हें मिसाचें बलिदान आमी फावत तरान भेटोवच्या खातीर आमची पथकां आमी वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून भायर आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हज्या सुद्दां जावंक वार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो विनंती करा. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
पासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढताय आमची गांडूत तू बापाच्या उच्चार बसाय आमचे मारणे मारून घे इतक्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आणि दुबळे कायाची जिणी जियेवन तुझे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिताव. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणात. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर असो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्या काळजाक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती प्रगट करूंक सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी आमच्या देवान परिपूर्ण घेवचो दीस प्रगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकोट दिवंक रुदानाचे मुस्ताके बदलाक संतोशाचे तेल दिवंक निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडलां. देवाचें उतार हें. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसाराक
संपावलून रोमांगरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका दिल्लें कृपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रति एकल्याक हांव दामून सांगतां. तुमचे स्विशांत लेखा उरतें वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशांत चिंतना मीठ आसूं. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या बावटाच्या मापा प्रकार आपापले वडवीक चिंतू. जशें एका कुडीन बार संदे आसून हर एक संद्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी सबार जण तरी ख्रिस्ताच्या एकवटान आमी सर एक कूड. एक कुडीच्या विविध सांद्यां बरी आमी एकामेकां मेळून आसा. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध. एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बावटाच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारबार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर ते तो चलोव. तो शिकूनदार जाल्यार आपले देणें तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेराक तो उर्बेवन करूं. दान दितलो उदार मोनान दिव. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोव. दयाळ करण्यो करतलो तो हास्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजे. वायट कांटाळून बऱ्यांक लाभदारले तुमी जाया. एकामेका ख्रिस्ती बावंडा भाशेन माईपसान चला. पेल्याक मान मोर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. खळनातलेले मिनतेन आनी आत्मेचे उमेदीन सुम्यांची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्टां आनवरां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेन आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. अशें जेसू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासयत आनी हर एक तरांची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें.
कित्याक गवळी नातिल्ल्या बोकऱ्या बरी ते घुसपडून बिसुडुल्ले. देखून जेजू आपल्या शिसालांगी म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दिन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धरच्याक मागा. देवाचे उतर हे सांजुजे वाजते. म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही परब सांजुजेच्या मनाक, जुजे वासाच्या मनाक आमी हांगासर आचरण करत आसा. आनी ह्या संदर्भार आमी नियाळ करचो विशय सांजुजे वाज उर्बेस्त मिशनरी जावंक आमकां प्रेरण, आमकां तो आपणें दिता म्हणलें आमी समजून कान येवचें. हें उतार खंयता न्हू आमकां मेळ्ळें आदलो म्हयनो ऑक्टोबर म्हयनो. आमच्या पापसाहेबान हो ऑक्टोबर म्हयनो मिसावांचो विशेश म्हयनो जावन आचरण करीचे म्हणून सगळ्या संवसाराक ताणें उलो दिल्लो. आनी तो म्हणालो ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश तरान आमच्या मिसांवां विशांतिल्लें गमन दिजे. आनी हें मिसांव कसलें आमी मिसांव आयतारा त्या आदल्या म्हयन्यांत आमी आचरण केल्लो. आमी विशेश दान दिता, मस्तू दान दिता. आनी आमची दियेसीस आमच्या भारतांतच दुसऱ्या या तिसऱ्या स्थानार आसा म्हणटना तुमकां कळटा आमचो लोक कितलो उद्दार मिसांवां खातीर म्हूण तितल्यांच पावना. बापसाहेब म्हणटा आमकां आसा एक मिसांव आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्लें. पवित्र स्नान घेतलो आनी धाडलोलो ह्या शब्दांनी ह्या उतरां मुखांत्र पापसाहेब आमकां उलो दिता, आमकां जागयता. आमकां आज सोम्यान दिला एक मिसांव. मिसांव मिशनरी जावन सोम्याची बरी खबर परगट करूंक, सोम्याक आमी परगट करूंक, सोम्याची वळख हेरांक दिवंक. देखून तो म्हणटा आमी पवित्र स्नान घेतलेले आनी धाडलेले. ताणें ताच्या शिसांक सरकार चडोवन वयच्या पयलें सांगलें तुमी जेरुजल्यांत, जुदियांत, पलेस्तिनांत संवसाराची पोंत पर्यंत तुमी वचाचे आनी तुमी म्हजे साक्षी जायचे म्हूण. आनी ते गेले. सोम्याक ताणें साक्ष दिली आनी ताणें तांचो जीव सयत सोम्या खातीर ताणें समर्पिलो, मारतीर ते मेले हें आमी जाणाव. आनी आमचो पापसाहेब म्हणटा आमकांय तेंच मिसांव बप्तिस्मांत पवित्रांत मेळ्ळां. आमी मिशनरी जावन सोम्याची बरी खबर परगट करीजे, सोम्याची वळख आमी हेरांक दिजे. आनी त्याच हातू पापसाहेब त्यात साबेदान पापसाहेब म्हणटा आमी पवित्र स्नान घेवन मिशनरी जावन वावर केल्ले तांचो आमी उडास करचे मिशनरी. आनी थोडे तातूंत आपणाचें रगत वारोवन जीव दिवन मार्तीर मरोन तांणी क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले आसात. आनी हेर थोडे ताच्या उतरान आनी देखीन ताच्या शिकवणेन सोम्याच्या त्या मिसांवांत भाग घेवन सोम्याक परगटले आसात. आमी जाणाव मिशनरी म्हणटा आसतना आमच्या मोती घेता सांत फ्रांसीस सावेर गोंयांत तो आयिल्लो. खंय न्हू तो स्पेन गांवचो. रोमांत तो आशिल्लो. रोमांत न्हू 11,000 मैलांची वाट दर्यांत 13 म्हयने ताका लागले. तो आयलो गोंयांत येवन आमच्या मालगड्यांक
ताणें भावार्थ प्रसार केलो आनी आमी जाणाव आमकां मेळ्ळा तो भावार्थ आमच्या मलगड्यांत तावन आनी तांकां सान फ्रांसीस सावेराच्या त्या शिकोवणे वरवीं तो मेळिल्लो म्हूण आमी जाणाव आमी वळखता हांव आनी तो सान फ्रांसीस सावेर इतलो जेजूच्या मोगान जेजूक परगट करूंक तो इतलो मोगान बरिल्लो तो दीस आनी रात म्हणून लेखीन आसतना वावर करतालो म्हणटात ताका दिसाचे आनी रातीचे चैत विशव घेवंक वेळ नातलो आपणाचें मागणें करूं म्हूण इगर्जेक येतालो तेंच ताका न्हीद पडटाली आनी थंय इगर्जेंत तो न्हिदून आसतलो म्हणून इतलो उर्बेन बरिल्लो तो ताच्या 10 वर्सांच्या मिसावांत तो सुमार 50 गांवांक तो गेला थंय वचून क्रिस्ताक ताणें परगट केलां आनी ताच्या ह्या 10 वर्सांच्या मिनतेन वावरान हजारांनी ताणें क्रिस्तांव केल्ले आसात फकत 40 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर तो देवादीन जालो कळटा आमकां कशें ताणें ताचो जीव पूड केलो सोम्या खातीर सोम्याच्या मिसावा खातीर मदर तेरेजा आनी एक मिशनरी आमी जाणाव ती पोलंडांत आमच्या गांवाक आयिल्ली आज आमच्या भारतांत क्रिस्तांवांक विशान दिल्लें लेखतात जाल्यार क्रिस्तांव विशान दिल्लें बरें चिंतात जाल्यार मदर तेरेजा ताका कारण तिणें कितें केलें फकत सेवे मुखांत्र तिणें क्रिस्ताक परगट केलो क्रिस्ताची वळख सोम्यान कितें केल्लें तें तिणें केलें सोमी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक आयिल्लो अशें पयलें वाचप तेंच मदर तेरेजा करता पडोन मरोंक तयार जाल्ल्यांक गत धरनातल्यांक सांडून घाल्ल्यांक ती वचून विंचून व्हरता आश्रमान दवरता तांची चाकरी करता तांकां मोग दिता आनी अशें क्रिस्ताक ती परगट करता एकलो अशेंच विंचून अर्दो जीव जावन विंचून हाडुल्लो ताका तिणें बरें करून न्हाणयलें खंय न्हाणोवन ताका पोटाक दिलें तेदरा मोती रायलो बरें तोंडार एक आसो पळयलो की कित्याक तूं आसताय म्हळ्यार म्हणलो येदळ मुसरांव मनजा ती बरी जियेलो आतां हे मनीस जावन हांव सर्गाक येता म्हूण म्हणालो खंय मदर तेरेजाच्या ह्या जिणयांत असलें जायतें घडिता मदर तेरेजान मिशनरी वावर केलो सेवे मुखांत्र आनी हेर जायते आसात रक्तान मारतीर मरोन जीव दिवन सोम्याक परगट केल्ले दक्षिण अमेरिकांत ऑस्कर रोमेरो म्हणलो आर्च बिस्प तो थंयसर ते धनी सावकार तांच्या तोटांनी तांच्या फॅक्टरींनी काम करचो लोक तांकां ते सोमा चलिनातले तांकां ते मनशां बरी जिवंक सयत म्हणल्यार बरी नातले कितले शोशण तांकां कितले कस तांकां आनी ती येवन आर्चबिशपा कडेन येवन रडटालीं तांचे कस सांगतालीं आर्चबिशप म्हणालो तुमच्या पट्टीन हांव आसा तुमी भियेनाकात आनी तांच्या पट्टीन तो झुजिल्ल्याक त्या ग्रेस मनशांनी त्या धन्यांनी सरकार तांच्या मोठी भितर आशिल्लो तो मीस भेटयत आसतना काल्स ती वायनाची काल्स कान घेवन हे म्हजें रगात तुमचे पासत वारोवचें म्हणलें शब्द म्हणून काल्स उखल्ली आनी थंयसर दादवट्या कडेन जावन एकल्यान गुळो घालो गुळो ताच्या काळजाक पडलो थंयच पडलो आनी मेलो क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताच्या परजे खातीर तांकां सुटका दिवच्या खातीर ताणें तसो जीव दिल्लो वो सांत ऑस्कर रोमेरो पोरू पापसाहेबान ताका सांत म्हणून पाचारला राणी मारिया तुमी आयकलां ह्या सिस्टराचें नांव मध्य प्रदेशांत भोपालांत थंयसरी अशेंच ती दुर्बळ्या स्त्रियां खातीर तांच्या हक्कां खातीर ती झुजताली तांकां धैर्य दिताली तांकां कुमो करताली म्हणून
ती थंयसर वेता आसतना बसार वेता आसतना बस सारतान वोण घालन 16 सूर्य मारन 16 फुटी सूर्य मारन तिका थंयसर मार्गार रक्ताचे व्हाळ थंयसर मोरोंक सोडुल्लें क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताक परगट करच्या खातीर क्रिस्ताच्या परजे खातीर तिणें जीव दिलो तिका सांतेन म्हणून पासारचे ते प्रक्रिया चलोवन आसा भाग्यवंत ती म्हणून पासारला अशें जायते आमचे अपोस्तल जेजूचे तांणी तांचो जीव क्रिस्ता खातीर दिल्लो आनी आमचे देसेजीक आमी या आमच्या देसेजींत इटालियन मिशनरी आयिल्ले फादर कोटी तो नारावे मिशनरी फादर गाविरागी आर्वा आनी बाद्यार आनी फादर कामिसा पावुरांत हे तेग इटली रावलेले जेजुईत पाद्राप ह्या ठाण्यांनी मिसांव ठाण्यांनी वचोन जेजूची बरी खबर परगट केल्ले हांचे वशांत तुमी आयकलां कोणाक गोत कळीत आसा तांचे कडेन चड विचारा ये हांगासर भावार्थ परगट करूंक आयिल्ले त्या गांवचे हांगासर कश्ट म्हण लेखी नासतना वत पावस म्हण चिंती नासतना ते गेल्ले फादर कोटीच्या विशयान सांगतात तो तसल्या दलितांच्या घरा वचून म्हणटालो खंय हेंक ते मंदा तेली कोरले बारी बडा पुंडू हो मिशनरी तांच्या घरा वचून तांच्या बागला वचून तांगेर बसोन अशें तांणी दिल्लें खातालो युरोपांतलो हो मिशनरी पळया कशें गाविरागी तो आर्वांत आनी बाद्यारांत दिसाचे लोक मेळनातलो म्हूण रातीचे तांची भेट करूंक येतालो खंय तांकां घरांत वचून भेट करून तांकां मागणें शिकोवन फाटी येता आसतना सुजिल्ले पांय आनी पांयाच्यो काती गेल्ल्यो एका पाद्रापाची व्हडली बाय म्हणटाली हें पाद्राप सांगतालो त्या पाद्रापाक उदकाचो शेक दिताले आनी ते गाय जाल्ल्या वेळार मुलां पुसून ताका पाद्रापाक अशें सेवा दिताले म्हणून पाद्रापान सांगिल्लें व्हडली मायन ताच्या सांगिल्लें म्हणून अशें जालें मिशनरी आनी पावुरांत फादर कमिसा म्हणलो तो थंयसर त्या लोकांची जतनाय करतना एकटी सुमार लोक गेलो सुळ्या आमचो गेलो हो बरें तागे बिसाबाक म्हजी भुरगीं म्हाका सोडून गेल्यात थंय आसात हांवें थंय वचोन तांकां आपोवन हाडूंक म्हाका परमिशन दिवची गी या हांवें थंय रावपाचें जाल्यार हांव रावतां म्हाका तुजें परमिशन जाय म्हणून बिसाबाक बरयल्लें कागात आसा तें फायलांत असले मिशनरी मोगांवच्या भावानो भयणीनो त्याच्या उपरांत आमचेच मिशनरी मोन्सिन्योर R.D. सिक्वेरा म्हूण पुत्तूर विगार जावन आसतना ताणें मिसांव ताणें ओपन केल्ली उप्पीन आंगडी त्याच्या उपरांत कोक्कडा खाडाबा पंजाब हे पुरा ताणें ओपन केल्ली मिसांव ताणें आतां फिरगोजो जाल्यात सकाळीं सोमारा सकाळीं बैलांच्या गाडयेर बसोन वेतालो खंय आनी ह्या मिसांव गांवांनी मिसांव स्थळांनी वचोन थंयसर लोकांक मेळोन थंयसर लोकांक शिकोवन अशें आमचो दियेसेजींत मिशनरी जावन गेल्ले फादर आल्बर्ट पिंटो म्हणून कोक्काडा 20 कुटुंबां ताणें थंयसर कन्वर्ट तर केल्लीं आसात 20 कुटुंबां आनी तशेंच बेलतांगडींत अशें भावां भयणीनो कितले मिशनरी ताणें कितले उर्बेन केलां मात्र न्ही लायक मिशनरी आशिल्ले बाद्यारांत फादर लुईस पिंत ताचो भाव डॉक्टर पीटर पिंटो आनी ताच्यो दोगी भयणी ती काजा जावन आनी हो डॉक्टर पिंटो तो आर्मींत तो डाक्टर जावन आशिल्लो तें काम सोडून थंय आयले ते बाद्यार मिसांव ठाणे ताणें ओपन केलें आनी थंयसर पाद्राप आशिल्लो तांचो भाव आनी हो डाक्टर त्या लोकांक पुरा वखदां दिवन तांकां अशें सोम्याची बरी खबर सोम्याक तो परगट करतलो सोम्याक साक्ष दिल्लो तसलो आमकां आसात मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आज आमकां हो मिशनरी आमचो सांजुजेवास गोंयांत आयलो खाली पांयांनी मोरयेक ताणें भास दिल्ली हांव खाली पांयांनी आनी चलता म्हणून आनी खाली पांयांनी आयलो सुमार 6 म्हयने ताका लागले खंय पयलें गंगोळ्ळी थंय थोडो तेंप रावलो ते कोपेल उबारले ताच्या उपरांत कुंदापूर आयलो ताच्या उपरांत कोंकण करावळी घेवन रुजाय
आनी तें तावन मागीर हांगासर पाणीर विगार जावन तें तावन हांगा ह्या लोकांक तुमच्या मालगड्यांक ताणें शिकोवण दिल्ली, ताणें कुमक केल्ली, तुमच्या कसरत आशिल्ल्यांक ताणें बुजयिल्लें, पिडेस्तांक वोकात दिल्लें आनी तो हांगा आयिल्ल्या वेळार आनी सगळ्या वाटेर जायत्या भुरग्यांक बाप्तीज बाप्तीज दिलो, कुमसारां केलीं, काजार जायनातले सांगत आसलेल्यांक काजारां केलीं, जायत्या दुबळ्यांक ताणें कुमक केली. हांगासर आमी जुजे वाचन केल्ली सेवा आनी वो व्हरतो मिशनरी इतल्या उर्बेन हांगासर आयिल्लो आनी हांगासर ताका फाटीं आपयल्या वरवीं फाटीं गेलो तो हांगासर सुमार 3 वर्सां आमच्या देशीचे सेवालांकात केल्लें आनी आमच्या मिशनरींनी तेंच मून धरिल्लें. आनी हें आतां आमचो पाप साहेब म्हणटा आमी हर एका क्रिस्तांवान मिशनरी जावन हे मिसांव मून धरून वरिजे म्हणून, कित्याक आमकां बाप्तिस्मान मेळ्ळां हें मिसांव आनी बाप्तिस्मांत पवित्रान काण गेल्ले आमी धाडलेले म्हणटा पाप साहेब. देखून आमकां धाडलां ही बरी खबर परगट करूंक. भावां भयणीनो, हे आमी आमकां विसर पडल्या. आमकां आमच्या भावार्थांत आमी शेळयल्या उंगी, आमी विसरल्या उंगी. हो आसा वेळ सांजुजे वास आमकां उलो दिता. हो भावार्थ हांगासर हांवें परगट करूंक आयिल्लो. ही बरी खबर हांवें भावार्थाक साक्ष दिवन गेल्ली. तुमी ते मून धरून व्हरा. आज पाटी येता आसतना तें तुमी घेवन वचाचें आनी तें जर तर तुमी करशात न्ही जावन सांजुजे वासाक व्हरतो मान कशें आमी करचें. आमी मारतीर मरोंक ना, जावचें ना. आमी गांव वचून परगांवाक वचून वांजेल परगट जावचें ना. पण आमच्या स्थळार दुसऱ्या वाचपान सान पावल कितें म्हणटा, आमी माया मोगान जिवन गरजेवंतांक कुमक करन, कश्टांत आसलेल्यांक बुजवण दिवन, एक सुर्यांक जेजून तेल्लें तेंच मिसांव एक सुर्यांक सांगात दिवन, दुर्बळ्यांक आदार दिवन, अशें बऱ्यो करण्यो आमी आदारन आमकां पळयतले म्हणटले आमी क्रिस्ताचे सांगाती, आमी क्रिस्तांव. कित्याक आमी बरें करता, आमी कुमक करता, आमचेर अन्याय केल्ल्यांक, जुलूम केल्ल्यांक आमी तांकां बोक्सांनी दिवन बोक्साण्याचे मनशां आमी जाता आसतना हें कोणी करना. फारीकपण, दांताक दांत, दोळ्याक दोळो म्हणल्यार बरी समाजांत आमी पळयतना आमी बोक्साणें दिवची मनशां, आमी सेवा करची मनशां अशें आमी करन आमच्या भोवारी, आमच्या सेज सांबारा, आमच्या हळ्ळ्यांत आमी काम करचे कडेन, आमच्या वावराच्या स्थळार आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवन आमी मिशनरी जावया. सांजुजे वासा कडेन आमी मागया. मोगा सांजुजे बापा, तूं गोंयांत हांगा आयलोय, आमच्या मालगड्यांक तुवें बरें केलें, भावार्थ पडजर केलोय, कुमक केली. तशेंच आमच्या भावार्थी लोकां तें मिसांवाचो स्पिरीट तूं जिवाळ कर. आमी मिशनरी जायशे आमकां उर्बेन बर आनी अशें तुजे बरीच क्रिस्ताच्या मिसांवांत आमी ताका साक्ष दिशें कर. आमेन. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी आतां करया. सदमंतान देवाक, सरपोदेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक, तो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभवलो, अवंकार मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलाताका कस सोंसले, ताका कुशार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगे पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा परतो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सरपोदेदराच्या उज्या बसला, तेंकां जिवांची आनी मेल्ल्यांची मुर्जी भितर येतलो. सदमंता पवित्रात्म्याक, कॅथोलीक सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकाचे बोगसाणे, कुडीचे जिवणपण, शास्त्राचे जिवीत. आमेन. भावांनो भयणीनो, देवाक आमच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमची तेसावां ताका आमी समर्पिया.
तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने एवकरिस्ताच्या संभ्रमाचं अर्थ जीवन जेजूची सुवार्ता अख्ख्या संसारात परगडचे खरे मिशनरी जावं तांकां कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्रांत तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर परगटूंक सर मुखेल्याने कामार बांदिशे तांकां तुझ्या पवित्रात्मेच्या उजवाडान बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुझ्या पुताची बरी खबर परगडच्या सर मिशनरींक तू उर्बा बरी भलायकी आणि तृप्ती दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रितीच्या पिडेक कश्टांक बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी धैर्य आनी सांगात दिवंक आमचे तांव निस्वार्थी मिशनरी उपजय म्हूण मागता. आमच्या युवा जनांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी थंय आकर्शीत जावन संवसारात सर्गींचे राजाचे दूत जावं तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सांजे वसाच्या कोणशेताच्या महापर्बेक आयल्या यात्रिकांनी मिसां वावरताची ती जबाबदारी वळखून सांजे वसा बरी उर्बेत मिसांनी जावंक तांची मनां तूं उजवाडाय. तशेंच ह्या वार्षिक महापर्बेक आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजी बेसांव दी म्हूण मागता. एक वर्साच्या ह्या मेजा भोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबान आसच्या वडिलांनी आनी सर सांद्यांनी दिसपुरते तुजे कुशे प्रमाणे जियोवन आपूण क्रिस्ताचे मिसां म्हणलें समजून सुवार्ता परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भोव मोगाळा बापा सांजू जवासाक हांगासर तुवें धाडिल्ल्याक आमच्या मालगड्यांची सेवा केल्ल्याक तांच्यो आत्मीक गरजो सुदारशिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सांजुजे वाजाची देख घेवन ताचे मिसांव मुंदून व्हरूंक आमकां बाप्तिस्मांत मेळिल्लें आपोणें तें आमी चारी करच्याक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्यो जायत्यो गरजो आसात थोड्यो आमी हांगासर उसारल्यात त्यो तुज्या हातांत घालता. आमकां कितें गरज आसा तें आमकां दयेन फावो कर. पूण ताच्या की चड आमी चड आनी चड बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन आमच्या देखी बरे जिणे मुखांतर भावार्थाक साक्ष दिवंक क्रिस्ताक आमी परगट करूंक आमकां गरजेची कृपा दी. आमकां उर्बेन बर हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोनाक आनी नेहमीत आमच्या न्याच्या भविष्याच्या आदोबाक सर्वस्व म्हणून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयलें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. येसशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पसत आमी तुका दिन वाजता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केले. हें ताचें देखी बरीत पजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ते जावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्या कामी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात, हतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडताचो गुट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन होणा बरी, तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया, संवसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवण कर. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत हांव कारमरयेच्या तिचो पती भाग्यवंत जुजे, तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भाग्यवंत जुजे वासाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पाऊल आमच्या गोबळे बापाच्या संगतान पवित्र सभेच्या समेस्त घोवळ्यां आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजेर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान मानून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शेपटल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तूं तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदात बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमच्या सरवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नाम पवित्र, तुझें राज तुझी खुशी सर्वात सदा तशीच संसारात आमचो दीस पडटलो आज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकलेल्या तशी आमची पातकां भोगून आनी आमकां धाडणीक पडून दिना. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सदवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मोगसाने एकवटाचो गुरसांव एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हांगासर उंड्याचें आनी वायनाचें रूप घेवन हजर आसा आमचो सोमी आमचो सडवणदार. हीच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां तो आपयता आमी सुभागी. म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
ताच्या पयला जाऊचो बोडाला आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी आतां अर्गां दिवया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. जेजूचें हजारपण आमी विशेश रितीर अनुभव करया. सगळें वरस ताणें आमकां दिल्लें. सांजो जेवास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्लें. ताच्या मजतीन बेसांवां आमकां मेळ्ळ्यान. आज ताची उतरां उर्बेस्त मिशनरी जावंक आमकां प्रेरण दिवंक लागल्यान मोतीचो उजवाड आमकां मेळ्ळा. तर आमच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. जबाब अर्गां तुका सोमया जेजू. भोवभागी दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. ह्या मिसांत भक्तीपणान आनी भावार्थान हजार जावचे भाग फावो केल्ल्या खातीर. सांजो जेवास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्या खातीर. आमकां तुज्या उतरान आमची मोत उंच वाडयल्ल्या खातीर. तुज्याच कुडी रक्तान आमकां पोसुल्ल्या खातीर. बरो गुवळी जावन आमकां शेळयांक सांबाळल्या खातीर. सोमयान केल्ल्या उपकारांक ह्या गितां मुखांत अर्गां दिवया. सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया अर्गां तुका सर्गी गाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमया अर्गां तुका सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया सर्गी गाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमया अर्गां
तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिवं म्हाकाच तुवें दिवच्या खुर्सार मेळोवन गुंग्या वायनाक तुकाच समर्पिलो सोमिया गोळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गां तुका प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या बागी दिसा तुज्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियेवची तान आमच्या काळजांनी चडय आनी सांज झुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कुरपा दी या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सरपदवेदार देव दयाळाय तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारू दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमच्या भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमच्या जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावंक तुमकां फावो जावं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोडकार या मिसाचे प्रधान याजक आमचे निवृत्त घोळी बाब अधिक मनाधिक दोतोर लोवीस पाऊल सोज हे पुणशेत तांच्याच हातांनी म्हळ्या बरी उक्तावण जाल्लें हांगाचें भक्तीपण सुरवत जाल्लेंच तांच्या मुखेलपणाक म्हण येता आनी ह्या पुणशेताक येवचें म्हण सांगल्यार आमच्या गोवळी बापांक भारी संतोश केन्नाच तांचे लागीं ह्या विशयांत उलयल्यार ते ना जायना म्हणनात जायत खंडीत हांव येता आनी तें सोडून 6 म्हयन्या पयलेंच हांव तांकां भेटलो आनी सांगलें ह्या वर्साच्या पुणशेताच्या महापुरबेक तुमी ये जाय म्हूण संतोशान तांणी जायत म्हळें मात्र न्ही आज त्या वेळार आमचे संगता हांगासर हजर मानाच्यो वाती दिवन आनी संगत आसता थोड्यांक सन्मान करून म्हळें बरी आमच्या संतोशांत ते एक जावन आसात तांच्या ह्या बऱ्यापणाक उदारपणाक आनी हांगासर येवचें हें बरें मौन दाखोवन मीस भेटोवन आपुरबायचो प्रसंग दिवन आमचे गतेर मागल्ल्याक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान बेसायबाक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता हांगासर आसात आमचे विगार वार फेर्मानोर पिरगजेचे विगार आमचो मंगळूर दक्षिण वारडो सांजुजे वास बापाक समर्पण दिला आनी ह्या वारड्याचे विगार वार जावन भोवमनादीक जेबी सल्लान वारड्यांतल्या सकयल पाद्र्यापांक आनी आमकां पिरगस घरांक सांगाता म्हळ्या बरी दवरतात म्हयन्याक मिटिंगां करून आमचे मदलो एकवट ते राखून व्हरतात आनी ह्या बराबर खंयचोय तो वावर जावन दी सांगाता मेळोवन करच्यांत यशस्वी आसा म्हूण सांगून ते आमकां दाखोवन दितात
मुडीपूच्या ह्या पुनशेता विशयान सदांच तांचे लागीं एक बरें उतर आसा. आज ते आमचे सांगता हें पवित्र बलिदान भेटोवच्या सहा भेटोवणेंत तांणी भागीदार केला. आमचे खातीर मागला. तुमच्या नांवी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाराड्याच्या सर्व पाद्र्यापांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेदेर अशा हे पवित्र बलिदान सहा भेटोवणी केल्ल्या सर्व आमच्या सैऱ्या याजकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. 2 जण प्रधान सेवक वा देव कोण आमचे सांगत आसात तांच्या सेवेकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ही सगळी देवस्तुती मांडून हाडल्या. आमच्या मंगळूर जिल्ल्याच्या अधिकृत देवस्तुती केंद्रान मंगळ ज्योती केंद्र म्हणटा आमी मठव्यान आनी ताचे निर्देशक मनादीक बापू विजय मचादो. जायत्या तेंपां तावन ह्या विशयांत आमी चिंतून आसा. ह्या पुनशेताच्या परबेचो विशय आमी विचून काडून त्या खातीर फावती मांडावळ तयारी वाचपां बोरतेची प्रार्थना मागणी कंतारां हें सगळें वेळार जावचें बरी. आनी काल तावन परवां आयतार संजे पर्यंत हर एका मिसाची देवस्तुती आपुब्या रितीन मांडून हाडटात. बाप विजय मचादो तांच्या सेवेकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हर एका मिसाक आमकां कंतारां जाय आनी ह्या कंतारां मारिफात मीस अर्थ बरीत तरान भेटोवंक आमकां सादी म्हळ्यार आमी जाणाव. आनी ह्या खातीर बाप शॉन आमचो सहाय्यक विगार ताच्या मुखेलपणाखाल आमचो संगीत मिस्त्री श्री सैमान पायस बाजार आनी सांगातच आमचो मुडीपेचो सगळो गायन पंगड जायत्या तरबेतीन तयार जाल्यात आनी आपुरबायचीं गितां तांणी गावन आमकां मीस भेटोवंक अवकाश करून दिला. सगळ्या गायन मंडळीक आनी थंयसर आज वजंत्रां खेळच्याक बाय थावणी थोडी आयल्यात तांच्या ह्या मोगाचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. आपुरबायचो सावंड आमकां दिला. पेरमानूर तावन श्री लॉरेन्स सोजा सावंड्स पर वजाच्या पुरशावा दिसा सुरू जाला आनीक परवां पर्यंत निरंतर सावंड म्हणचे हांवें ताका. त्या खातीर आपुरबायचो सावंड आमकां दिला. श्री लॉरेन्स सोजा सावंड्स ताच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिसाक आमकां इल्ले लायट्स आसात. तुमी राती आयल्यार सगळें पुनशेत वीज दिव्यांनी सोंपता आनी ते कुथा वेलंकांनी लायट्स ताच्या मालकान ताच्या सगळ्या सिबंदीन फाटल्या सोडून 15 दिसांतून निरंतर हांगासर वावर केला. वेलंकांनी लायट्स तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुनशेताक येवच्या तुमकां कोणाकय घुसपट गोंदळ जावं नजो. सगळें वेवस्थीत रितीन जायचे म्हणीस आमची आशा. आनी ह्या खातीर सांत जुजेवास बापाचे 200 जण स्वयंसेवक सैनीक जावन विंचून काडून पर सोमारा दिसा एका वराच्या निरंतर मागण्या मारिफात तांकां अभिशेक करून थें लावन फिंतां दिवन म्हळ्यार बरी तांकां ह्या मिसावा खातीरच नेमल्यात आनी धाडल्यात. आनी अशें 200च्या सडीत जण स्वयंसेवक सगळ्या ह्या पुनशेतांत पार्किंग ते हांगासर जागे मस्त आसात. सगळ्या निरंतर ती सेवा दिवन आसात. तांच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांगासर असो माठो कदालां सगळीं ती मेजां जेवणाची आयदनां हें सगळें आमचे विजय डिसोजा म्हूण आनी BJV शामियान ताचें नांव. BJV म्हळ्यार तें ब्लेस्ड जोसेफ वाज. आतां तें सेंट आसल्यार ताचें नांव BJVच आसा. BJV शामियाना म्हूण. विजय आनी ताच्या सगळ्या सिबंदेक तांच्या आपुरबायेच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांगासर जावचीं सगळीं ही भक्तीक कार्य ही मिसां ही सगळ्या संवसारार लोकांक पळोवंक जाय. आत्मीक तरान दादोशी जायची आनी ह्या खातीर दिव्यवाणी पंगड आमचे संगता आसा. यूट्यूबाचेर लायव्ह हें टॅलिकास्ट तें जावन तूं आसा. विनोद गांगुळी म्हणटा आमी ताका. विनोद फेर्नांडीस आनी ताचें सगळें कुटुंब हांगासर आसा. लायव्ह टॅलिकास्ट ते करून आसात. आनीक ताची एक आशा जावन आसली. ह्या खातीर नवीस विशेश मिशनां हाडल्यांत. ती सांत जुजेवास बापाच्या ह्या परबे वेळार ह्या पवित्र तळार ती मिशनां आशिर्वादीत जायचे म्हूण. आनी अशें काल तावन हे निरंतर लायव्ह
टेलिकास्ट तो करून आसा ताका ताच्या सगळ्या ताच्या भुरग्याक कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पवित्र तळाक येत आसतना तुमकां एका तरेचो दैवीक अनुभव जाता, मागण्याची ऊब तुमकां मेळटा. ते कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र तळार निरंतरी मागण्याचे पंगड आसात, ते मागोवन आसात. हांगासर आमच्या हर एका भक्तिका खातीर ते मागोवन आसात. आमच्या वारड्यांत हर एका पिरगजेंत असले विणवणे पंगड आसात आनी ह्या वारड्याचे हर एक पंगड हांगासर येवन सकाळीं तावन राती पर्यंत हांगासर आमच्या भक्तिकां खातीर मागतात. आनी ह्या खातीर ह्या सगळ्या परबेची एका तरेची आत्मीक ग्रेस्तकाय मेळ्ळे बरी हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकाक ती आत्मीक ऊब मेळच्याक ते प्रयत्न करतात. आनी ताका मुखेलपण दितात आमेंबोळ पिरगजीचे विगार मनादीक बाप लॉरन्स मस्करेनस आनी सांगातास आमच्या वाड्याच्या सगळ्या विणवणे पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विणवण्याच्या पंगडाच्या मुखार थंयसर आमच्या सभास्थलांत कुमसाराची मांडावळ केल्या. पवित्र तळाक येवच्या हर एका भक्तिकान कुमसार जायचे आनी ह्या बराबर क्रिस्त प्रसाद सेवून हांगासर आयिल्लो तो उद्देश एक बरो मिशनरी जायचे ही आशा सुफळ जायचे. आनी ह्या खातीर सभा भवनांत 15 जण म्हळ्यार बरी ह्या जाक थंयसर कुमसारां आयकोन आसात आनी हाचे सगळे मुखेलपण मांडावळ केल्या. एल्यार पदावचे विगार मनादी बाप गिलबर्ट सोज तांच्या सेवेकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांगासर भायर कार्यनिर्वाहन करून आसात ते एक जण मेस्त्री, ते एक जण मास्टर, 2 जाण आमेंबळचे आनी एकलो आमसोस. ह्या तिगी जाणां मेस्त्रेनी काल तावनूच तांचें कार्यनिर्वाहन करचें. आयिल्ल्या यात्रिकांक वेळा वेळाक फावती समजोणी दिवच्या पुरब्याचें काम करून आसात आनी तांकां मुखेलपण दिता फजीरचे विगार मनादी बाब सोनेल वेगस. तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुरशेतांत आनी इगर्जेंत हें सगळ्या पुरब्याचें डेकोरेशन केलां. श्री फेलिक्स कुटिना आनी ताच्या पंगडान तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सोबयल्या आनी सांगातच देवस्तुतीचो सगळो वावराचो मुखेलपण घेतला. होली फॅमिली ऑफ नाझरेथ कॉन्व्हेंटाच्या आमच्या धर्म भयणींनी सुपेरियर आनी संगत्यांक आनी तांचे संगता वावर करच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मनादे बापू लॉरन्स डिसोजा वलाविना हळ्ळी हांगासर तांची सेवा. तरी पूण पुणशेतांत हर एका शुक्रारा कावन्सिलींग सेंटरांत ते तांची सेवा दिवन आसात, कावन्सिलींग करून आसात. आनी ह्या 4 दिसांच्या पुरबे वेळार विशेश तरान क्रिस्त प्रसाद वणच्या लायक मणियारांक फावते मार्गदर्शन ते दिवन आसात. तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांगासर जावच्या खऱ्या विशांत ह्या भक्तीक खऱ्या विशांत सगळ्यांक कळीत जायचे आनी ह्या खातीर माध्यमाची विशेश मुखेलपण सेवा दिवन आसा. बोळा पिरगजीचे विगार मनादी बाब मायकल डिसोज वेळा वेळाक ही बरी खबर हेरांकी ते माध्यमा मार्फत दिवनूच आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. विजयाडकाचे विगार बाब एडवीन मॉनिस हांगासर आमच्या सर्व ह्या जाकांक म्हज्या नांवीं स्वागत करचे कापुरब्याचे मिसांव करून आसात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. सांगातास हांगासर आसच्या तुमकांय सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत फेस्ताचे उल्हास पाठयता. व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात आनी ह्या बराबर आमच्या गोवळी बापा सवें तुमी मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयलां. तुमकांय फेस्ताचे उल्हास पटयता. देव बरें करूं म्हूण सांगता. आनी थोडीं ल्हान कार्यां आसात एकांक 2 तें जाल्या उपरांत सगळ्यांक जेवणाची मांडावळ आसा. सगळ्यांनी जेवण स्विकार करून हांगा थावन तुमी संतोश घेवन मिशनरी जावन तुमी वेचे. आतां आमच्या गोवळे बापा लागीं एक विनंती आसा. आमच्या प्रधान पोशकांक मानाची एक वात दिवन तांणी मान करीजे. हांव हीं नांवां वाचून सांगतना तांणी दय करून मुखार येवचें आनी मानाची वात आमच्या गोवळे बापाच्या हातांत थावन तांणी स्विकार करीजे म्हूण हांव विनंती करतां. आयच्या दिसाचे जेवणाचो
प्रधान प्रायोजक रुपये 1,00,000 श्री जॉन मोंतो डिसोजा चेन्नई पानेला अशें मेलरॉय कॅटरिंग चॅनलांत आसा. ताणें आज रुपये 1,000 दिवन जेवणाचो प्रायोजक जाला. ताची मोगाची मम्मी आयल्या. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगतास आयच्या दिसाचो प्रधान प्रायोजक रुपये 50,000 दिवन नॉलास्को पिरेरा आनी कुटुंब गोवा. कोणी आयला जाल्यार दय करून मुखार येवन गवळी बापाच्या हातांत मानाची वात घेवची. सांगतास आयच्या सर्व फुलांचे धानी शाइला आर्चलेस पीटर फर्नांडीस सारच्या रुपये 20,000 दिल्यात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सर्व आमंत्रण पत्रांचो प्रायोजक रुपये 10,000 दिवन क्लॉड मार्टिस आनी शॉन स्टीव कोल्हापूर. सर्व डेकोरेशनाचो प्रायोजक रुपये 10,000 दिवन मे डेसा बेंदोर. परत डेकोरेशनाचो प्रायोजक रुपये 10,000 दिवन प्रवीण पिंके प्रिन्सिटा डिसोजा आमेंबळ. गितांच्या करतेलेचो प्रायोजक रुपये 5,000 दिवन जॉन माथा डी सिल्वा. सांगतास एक्टर आनी रन्नी खोरेया पळणेर मंगळूर काटावट व्हडली रुपये 5,000. तांकांय हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हूण सांगता. रुपये 5,000 सडीत दिल्या आनी दय करून मुखार येवन मनाची वात घेवच्या कापून दिता. प्रवीण मंतेरो पुत्तूर 8,000. श्री भावानी सॅनिटरी मंगळूर 5,000. वालेरियन सुनीता क्लारा डिसोजा मुदरंगडी 5,000. अशुतोष इंजिनियरिंग बायकंपाडी 5,000. जोसेफ वाज 5,000. जेरिटा लस्रादो आनी कुटुंब पुत्तूर 5,000. जॉन पीटर डी सिल्वा पुत्तूर वर्सामध्ये हर एका शुक्रारा फुलां तो दिता. ऑल्वेट डिसोजा 5,000. नावेन मंतेरो मंजेश्वर 5,000. रत्नाकर पै मोडीपू 10,000. मॅक्सिम लेनट डिसोजा राणीपुरा 5,000. लॉरेन्स मोंते डिसोजा देर्लाकट्टे 10,000. अलेक्स मेनेजस आनी कुटुंब पुत्तूर 5,000. लिओ डिसोजा मेंबळ 5,000. रेमेडिया डिसोजा सुनांगला 10,000. फिलोमिना कुटीना पेरमानूर 15,000. हांगा सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वास बापाची आशिर्वादां तांचेर मागता. आतां विजय मोगाच्या भावानो भयणीनो, पापा फ्रांसिसान जेजूची शुभ वर्तमान माध्यमा मुखांत प्रसार करूंक आमकां उलो दिल्लो आसा. हे दिशेन दिसपडटी मागणी आनी तेर्साचें भक्तीपण एका ॲपा मुखांत्र तें आमी परगट केलां आसता. तें आतां गवळी बाप उक्तावण करतले. हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनादीक बाप जॉस्विन वालेन्सिया पिरगजीचे सहायक वेगार आतां तुमकां तें सांगतात. उपरांत हांव सांगता. मुखारचें न्हू तुमकां समेस्ताक आयच्या दिसाच्या फेस्ताचे उल्हास पटयतना आमी फाटल्या एका वर्सा जावन अभिवृद्ध केल्ले नामान म्हणले तेर्साचे ॲप हांगासर गवळी बाप उक्तावण करतले. ह्या ॲपाची विशेशता कितें? मागणी वाशयेंत, आयकव्येत, कोंकणी भाशेंत, कान्नाडी लिपयेंत आनी तशेंच रोमी लिपयेंत ते आसा. एक फावटी हे नामान मोबायल ॲप्लिकेशन डावनलोड केलें तर परत इंटरनेटाची गरज ना. खंयच्याय एंड्रॉयड मोबायलार हे डावनलोड करयेत. केदाला पुराय हे वापरयेत. पयना वेळार अशें जावन कारार आमकां ते प्ले करूंक जाता. एकसुरो आसतना इयरफोन घालून आमी वापरयेत. ल्हान भुरग्यांक कोंकणी मागणी शिकोवंक ते आयकोन शिकयेत. आनी तशेंच पिडेस्तांनी प्रायवंतांक मागण्याचो सांगात दिवंक हे ॲप तुमकां वापरूंक जाता. कशें हे डावनलोड करयेत? मोबायलांत गूगल प्ले स्टोर हाका वचून इंग्लीश भाशेंत नामान NAMAN अशें म्हणून बरोवन डावनलोड ते सर्च केल्यार तुमकां थंयसर दिसता. तशेंच आतां उक्तावण करच्या तातूंत थंयसर QR कोड आसा. मागीर आमी ते भायर दवरतात. ते तुमी मोबायलांत स्कॅन केलें जाल्यार तुमकां तेजें लिंक मेळटा.
हे ॲप डावनलोड करूंक वा हे डेव्हलप करूंक आमकां कुमो केला अशें जावन ताचो उपकार बावडूंक हांव आशयता. म्हजो सांगाती येजाक आसा बाप रोहन लोबो बेसायबाचो कार्यदर्शी, ताणें म्हाका मोठो सहकार दिला. पूण टॅक्निकल जावन वावर दिल्लो आसा डॉक्टर रोशन फेर्नांडीस, NAMIT निट्टे इंजिनियरींग कॉलेजीचो प्राध्यापक, ताणें मोठो सहकार दिला. आनी ताज्या टिमांत वावर केल्ले आसा ताजे विद्यार्थी मनेस राहुल शेट्टी, रेवन मिरोंदा आनी मिस्टर सुशांत. ह्या तेका विद्यार्थिनी वापरबायेन हे ॲप अभिवृद्ध केला. तांच्या मोठ्या सहकाराक आनी धर्मार्थ सेवेक हांव तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव विनंती करता आमच्या गवळी बापा लागीं ताणें हे ॲपाचे तो फोटो कितें आसा हांगासर उक्तावण करूं. देव बरें करूं आमच्या गवळी बापांक. तशेंच हे ॲप सगळ्यांनी वापरी जाय म्हूण हांव विनंती करता. आनी एक मोठ्या पुस्तकाचें उक्तावण आमच्या पिरगजांनी आयताराची वाचपां आमी परगट करता. देखून कोण वाचपां परगट करता तांकां देवस्तुतेची आनी वाचपांच्या देवस्तुतेची जाणवाय गरजेची. ह्या आदारान आनी मुखार पिरगजेंत वाचपां वाचतलोसो पंगड लेक्टर्स ग्रूप आसा करूंक आनी तांकां एक जोगतें मायेत आनी मार्गदर्शन दिवंक देवस्तुती आयोगान मानदीक दोतोर रोनाल्ड सेरावाच्या मुखेलपणार वाचपां परगट करतल्यांक हात पुस्तक परगट केलां. ते हांगासर आतां गवळी बाप उक्तावण करतले आनी खरेंचे म्हूण विनंती करता. गवळी बापाक आमच्या फिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी बाब शॉन आमी सांगता मेळून हांगासर आयल्याक मिसाचें पवित्र बलिदान आमचे खातीर भेटयल्याक एक फुलांचो तुरो दिवन आमी मान करतले हांव. आनी सांगतास ह्या पुनशेताचें वा इगर्जेचें सांत उजेवास कॅलेंडर केलां आनी ह्या कॅलेंडरांत सांत उजेवास बापाक लक्ती जाल्लीं सगळीं फेस्तां नोवेनां मागणी सगळें थंयसर मार्क केलां. हें कॅलेंडर एक काणीक जावन तांकां आमी दिता. देव बरें करूं. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागल्ल्या, फेस्ताक आपोवणें दिल्ल्या आनी सगळी मांडावळ केल्ल्या आनी वर्ती जबाबदारी घेतिल्ल्या ह्या पुनशेताचे निर्देशक मानदीक बाब बेंजामीन तांकां आमी सक्कडी उल्हास पटयता, फेस्ताचे शुभाशय पटयता. आनी हांगासर तांच्या सांगाता वावर करच्या बाब शॉनाकी फेस्ताचे शुभाशय आनी देव बरें करूं. परबेक हजर जावंक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक विगाराक ताच्या सहायकाक तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताचे ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी सांजुजे वास ताची प्रत्येक आशिर्वादां बेसांवां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. हे देसाचें पुनशेत तुमी वर्सां मदें येता जावंक पुरो, पूण हर एका वर्सा ह्या परबेक जायतीं तुमी जाणां येतात. तुमचीं तोंडां पळयतना म्हाका कळटा हे आमचें बाग सांजुजे वासाक देवान आमकां हांगासर धाडिल्लें आनी ताच्या नांवान हें पुनशेत देसाचे तें स्थापन करून आमकां फावो केलें. देवाक आमी अर्गां दिता. हर एका वर्सा नव्यो नव्यो संगती हांगासर जावनूच आसात. बरें बरें सर अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. हाका कारण हांगाचो वस्तू उर्बा आशिल्लो विगार बाप बेंजामीन पिंटो, तो हर एक संगत वेवस्थीत तरान बऱ्या तरान तो मांडून हाडटा आनी तशेंच आयचे हे मिसाचें बलिदानी बऱ्या तरान तें चलोवंक ताणें मेहनत काडल्या. देखून तांकां प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा.
मंगळ ज्योतिषो पदराप हांगासर एका वर्सा येता आनी आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक मस्तू आदार दिता इशारे दिता आनी कितें आमी करचें म्हणून सांगता आनी तशें जाल्ल्यान हें पुनशेत आनीकी बरें कर सोंपता बरें जाता आनी त्या पासून ताकाय अर्गां दिता देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आमकां मागण्याक कुमो करूंक एक विनोदचे पंगडणी आतां उक्तावण केल्लें तें आमकां कुमो मागण्यांत आदार दिवंक आमकां मागण्याची गरज आसा हांवें वडिलां कडेन सांगचें तुमच्या भुरग्यांक एक गमन दिया मागण्या विशयांत सक्कडियरा संगतींक तुमी गमन दितात पूण मागण्याकी भक्तीपणाकी देवासपणाकी भावार्थाच्या संगतींकी तुमी विशेश तरान तुमच्या भुरग्यांक गमन दिजें म्हूण तुमकां हांवें प्रत्येक तरान उडास करचो ही तुमची जबाबदारी तुमी विसरनाकात भुरग्यांक आतां ह्या मागण्याच्या विशयांत कांय तांकां पडून वचना आसक्त ना देखून तुमी ती दिजे आनी हें तुमी करतना खंडी जावन तुमची जबाबदारी पाळटना देवाचो आदार तुमकां मेळटलो म्हूण हांव खंडीत सांगूंक शकता बाबानो भयणीनो तुमकां तुमच्या खातीर हांवें ह्या मीस पेटयलां तुमच्या खातीर हांवें मागलां देवाची बसावां घेवन तुमी वसा जुजे वास तुमकां तुमच्या पासत विनंती करून दी म्हणून म्हजें मागणें देव बरें करूं उबी रावा पिडेस्तांक आतां मागणें सुम्याच्या नांवी आमचो आदार सुम्या देन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी गोप सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं प्रार्थुया सर्व दयाळायेन आनी मोगान भरिल्ल्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाबोवन कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टांतल्यांचेर आनी हांगासर आयिल्ल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांचे मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या भक्ता सांजुजे वाजाचे मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडिल्ल्या दैवीक अनभोग सासण्याचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमच्या शारो दिसांता आम्हा पासून मोगळ बघता